नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनात तुमकां येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फुडारा खातीर सांबाळून दवरपाक जाय सैम, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आनी कोडिंग लॅबाचो बरे तरेन करात वापर, आमदार चंद्रकांत शेटयेचे विद्यार्थ्यांक आवाहन। मोरगांवच्या विद्यार्थ्यांनी घेतलो राफ्टिंगेचो अणभव, विद्यार्थ्यां मदलो उदकाचो भंय उणो करपा खातीर भारत स्काउट गायडान केलें आयोजन। रस्त्याचे काम करात बेगीन, तोळशेच्या लोकांची मागणी। व्हडा उमेदीन मनयली नवदुर्गेची जात्रा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय घेतले देवीचे दर्शन। आता खबरो विस्तारांत। फुडल्या पिळगेक प्रदूषण विरयत हवामान दिवपाक जाय जाल्यार पर्यावरण जपपाची जबाबदारी आयच्या नागरिकांचेर आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां। पर्यावरण, जैव विविधताय, हवामान ह्या विशयाचेर गांभीर्यान लक्ष दिवप ही काळाची गरज। विज्ञान महोत्सव हे विशीं विद्यार्थ्यांच्या तशेंच लोकांच्या मनांत संवेदनशीलता तयार करपाचें म्हत्वाचें काम करता, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। अखिल भारतीय मराठी विज्ञान परिषद 57व्या अधिवेशनाला गोव्यामध्ये संपन्न होत असल्याचा मला फार आनंद होत आहे। सर्वप्रथम गोवा मराठी विज्ञान परिषद गोवा विभागाने गोमंतकीय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान निष्ठा, वैज्ञानिक विचार आणि वैज्ञानिक संशोधन याविषयी आवड निर्माण करून गेली 25 वर्ष कंटिन्युअसली मुलांमध्ये काम करत असल्याबद्दल मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। आपण बघतोय की जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विकास महत्त्वाचा आहे, परंतु कालांतराने त्याचा पर्यावरणावरही त्याचा परिणाम होत असतो आणि त्यामुळे आपण विविध हवामान संकटांना तोंड देत असतो। या हवामान बदलाच्या परिणामामुळे त्याचा दुष्काळ आपण सगळ्यांनी अनुभवलाय। पाणी टंचाई असेल, भीषण आग असेल, समुद्राची वाढती पातळी असेल, पूर, ध्रुवीय बर्फ वितळणं व आपत्तीजनक वादळे आणि जैवविविधतेत घट होणे हे सगळे विषय आपण गेले कित्येक वर्ष कंटिन्युअसली आपण अनुभवतोय। हवामानाबद्दलचा महत्त्वपूर्ण परिणाम आम्ही सर्वांनी अनुभवलेला आहे। या सर्व बदलाची आपण आताच काळजी जर नाही घेतली तर आपल्या भावी पिढीला आपण अत्यंत प्रदूषित वातावरणात जगण्यासाठी आपण भाग पाडू। शिक्षकांनी तसेच विद्यार्थ्यांनी स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आणि कोडिंग एंड रोबोटिक्स ह्या लॅबाचो बरे तरेन वापर करचो, अशें आवाहन दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन केलें। शेनवारा विद्यावर्धक मंडळ संचलित दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा विद्यालयांत स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आणि कोडिंग एंड रोबोटिक्स लॅबाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, खजिनदार राजेश दोंड, व्यवस्थापक राजाराम चणेकार, अभिजीत नोडा, मुख्याध्यापिका एडना रॉड्रिगीज आनी हेर हाजीर आशिल्लीं। Has been always trying to update with time. So many times to come any quality to any organization, it doesn't come overnight. It comes by day improvement, and school is exactly following it. Anything which comes new, they are trying to introduce it. With this broadcast system, I'm sure if they want to pass on any message to any teacher, student, or sometime if there is a parking issue, somebody's car is blocking somebody, they can tell on this phone within no time.
See, we have to run with time. This will save lot of manpower. It will save lot of manpower. Plus, the instruction can be given in short notice to one and all at a time or to specific individual. Such new technologies has to be adopted. We have to run with time. We have to save the manpower, and with this our progress will come. Management is aggressively working on this. They are just not working on this, but they are putting this in action. So it is really nice of the management committee. I really congratulate them for this broadcast system project. The other project which we have just inaugurated, computer lab, which comes under education department care, that is coding and robotic education for the students. See, our CM and Education Minister, Dr. Pramod Sawant, when it comes to education, he always thinks of what is required for our education system in the next 25 years. And according to that, he plans. Secondly, he never interferes politics in education. And for education, for any new things, any new introduction, though sometimes he might reduce funds other places, but not to education department. With this coding and robotics, which has just started, we have hardly given for some 60 schools. Yesterday only I got a report. This project has been implemented by ITG Corporation. Luckily I am their chairman. We have just given in 60. We will be giving in another 2 months to all the 600 schools in Goa. So we are lucky that our Shantadurga school, we got the first in the first phase allotment. I request the teacher, management and the school to make the best use of it. गोंय राज्याच्या भारत स्काउट एंड गायड आणि मुरगांव जिल्लो हांच्या जोड पालवान राफ्टिंग उपक्रमाचे आयोजन केले. हो मुरगांव जिल्ह्याचो वर्सुकी प्रकल्प आसून तातूंत मुरगांव तालुक्याच्यो सगळ्यो शाळा आनी हेर जिल्ह्यांतल्यो शाळा हो उपक्रम घडोवन हाडटात. हो राफ्टिंग उपक्रम दर वर्सा नोव्हेंबरांत जाता, पूण फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारीक लागून हो उपक्रम राबोवपाक शक्य जालें ना. ह्या उपक्रमा वरवीं विद्यार्थी आपलो भंय पयस करतात आनी ताचो आनंदूय घेतात. We are here from St. Teresa's High School, and we'd like to thank you, the Scout and Guide team, for having such a good and nice rafting thing here, activity here, and it was really joyful and really nice rafting experience. We are conducting this rafting activity for last 14 years. The main purpose of this activity to conduct, to remove the fear from the minds of students regarding water. Students carry fear of water, and also to develop the spirit of adventure. Now here total 16 schools have present, and 2 more schools are going to come from Panji. So I hope that this activity will develop the spirit of adventure in the Scouts and Guides. तोडशा राष्ट्रीय महामार्गा खातीर तोडशेच्या सरकारी हायस्कुला कडली धड कातरून उडयल्ल्यान हांगा अपघात जावपाची शक्यताय आसा, अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. ही धड कातरतना थंय संरक्षण वणत बांदून दिवपाचें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्लें, पूण अजूनय हांगसर वणत बांदून दिल्ली ना. देखून शाळा वेवस्थापन समिती आनी पालक शिक्षक संघाचे वांगडी फुर्योज जाल्या. जाता तितल्या बेगीन संरक्षण वणत बांदून दिवपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. समाज आम्ही हे जे आमचे इतले लोक जमलेले आहा ते खूप कमी आहा, पूण जेन्ना आम्ही असली आंदोलन करतले तेन्ना आमचे सगळे हे तोरशा हायस्कुलाचे जवळ जवळ 200 भुरगीं तेंचे पालक सगळे आमचे येतले हांगासर. हे फक्त आम्ही सरकाराक जाणीव करून दिवच्या खातीर हे आंदोलन आयचे आम्ही दवरलेले आहा. आम्ही कोणाच्यार विरोध ना, सरकाराचेच मनीस आम्ही भाजप सरकाराक येवचे म्हणून झटले. आमच्या आमदाराक आम्ही निवडून हाडलो, आमदारे आमचो खूप पाठपुरावो करता, पूण हो रस्तो जावचो हे सगळ्यांक आमकां दिसता, पूण अजून पर्यंत हो रस्तो जावंक ना. सरकाराचे तशेंच रस्ता विभाग मंत्र्याचे एक
लक्ष वेधूचे त्याच्या खातीर हे आंदोलन आमी आयचे दवरलेले आहात। आज कितके दिवस झाले, जवळजवळ 3 ते 4 महिने झाले ह्या रस्त्या खातीर झगडटा की जावचो बेगीतल्या बेगीन, पूण अजून ताका तो रस्तो अर्दवट त्याच प्रमाणे ते प्रोटेक्शन वॉल जी आसा ती देखून पहिली असली ती देखून तशी ना आसा, ती देखून मोडून उडयलेली आसा। ती लवकरात लवकर म्हणजे ते जाता तितकी बेगी फास्ट ह्या गव्हर्मेंटान ती करून घेवपाची आनी कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी दिले आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ते काम सारकें करपाचें, एवढीच माझी मागणी आसा। फक्त आमकां भुरग्यांक त्रास जाता म्हणून हो बेगीतल्या बेगीन रस्तो करपाची इतकीच आमची मागणी आसा। गोंयची सगळ्यांत व्हडली जात्रा म्हळ्यार मडगोयच्या नवदुर्गेची जात्रा। 12 तारखेक सुरू जाल्ली ही जात्रा काल रथाचे मिरवणुकीन सोंपली। ह्या जात्रेक व्हड संख्येन भाविकांनी हाजेरी लायिल्ली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लेगीत देवीचो आशिर्वाद घेतलो। ही जात्रा सुरळीत जावपा फाटले श्रेय सगळे ग्रामस्थ कोळावी हांकां वयता। तशेंच गोंयांतले आनी गोंया भायले लोक व्हड्या प्रमाणात गर्दी करून देवी नवदुर्गेचें दर्शन घेवपाक आयिल्ले। सगळ्यांक खबर आसा गोंयची सगळ्यात व्हडली जात्रा मडकयकान्नीची नवदुर्गेची ती 12 तारखेक सुरू जाल्ली आनी आयज ती सांजचो रथ सोंपोवन 18 तारखेक आयज ती सोंपली। सगळ्यांत जागृत देवस्थान गोंयचे प्रचंड संख्येन आयज लाखांनी भाविक हांगसर येयले, सगळ्यांनी आशिर्वाद घेतलो आनी आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी देवीचो आशिर्वाद घेतलो आनी गांवच्या लोकांचे तर्फेन आमी तांकां देवीची प्रतिमा भेटयली। तशेंच ही जात्रा सुरळीत जावपा खातीर सगळे ग्रामस्थ भक्तगण कुळावी पुरोहीत सगळ्यांनी मेळून ही जात्रा केल्ली आसा। खुबशीं विघ्नां मदीं आयलीं पूण ती विघ्नां देवीन आपले पांयकल करून जात्रा बरे भाशेन सुरळीत करून घेतली। तशेंच आमी गोंय राज्याचे सरकाराचे जावं पुलीस फोर्स गोवा पुलिसाचो कलेक्टर मामलेदार सगळ्यांचे मनाक आजच आपण आभारी आसात आनी ह्या वर्सा जात्रा इतली बरी जाली इतली आडमेळी येवन सुद्दां हें म्हाका दिसता ह्या न्यूज माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें। संपूर्ण गोंयचोच न्ही तर गोंय भायलो सुद्दां लोक हांगसर आशिर्वाद घेवपाक आयिल्लो आसा देवीचो आनी तशेंच फुडल्या वर्सा हेज्याकूय बरी आनी व्हडली जात्रा आमी करून दाखयतले मडकयकार आनी ग्रामस्थ। हेंच आमचे सगळ्यां कडेन आनी देवीचे कडेन चड करून विनंती आसा की जे विघ्न अर्था तांकां तुमी पळोवन घेवचें आनी जे तुजे बरे सेवा करपाक येयल्ले आसा तुजे ग्रामस्थ कुळावी तांकां तुवें बरो आशिर्वाद दिवन तांचो फुडार बरो करचो आनी सगळे गांवचे बरें करचें आनी कल्याण। इफ्फीच्या उक्तावणाक कांय वरां उरल्यात। आयतारा जावपी उक्तावण सुवाळ्याच्या तयारेचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नियाळ घेतलो। ह्या वर्साचो इफ्फी आगळो वेगळो आनी व्हडा दबाज्यान जातलो। तेन्ना गोंयकारांनी इफ्फींत वांटेकार जावन देश विदेशांतली फिल्मां पळोवची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आवाहन केलां। ESG ऑफिस आणि NFTची ऑफिस अराउंड आयनॉक्स हे बाकीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज तरी 100% प्रिपरेशन जाला। गॅस्ट येवपाक स्टार्ट जाला। म्हाका दिसता दिस टायम लोकूय खूब एक्सायटेड आसा ह्या फावटी आफ्टर कोवीड बीग इफ्फी आमी सेलेब्रेट करता त्या खातीर सगळे एक एक्सायटमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। गोंयकार मुवी लवर्सांनी इंटरनॅशनल आनी नॅशनल फिल्म्स पळोवपाची संदी 20 तारखेपासून 28 तारखेपर्यंत मेळटा। म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांनी आनी गेस्ट ट्युरिस्ट जे खास करून येतात तांच्यांनी स्पेशली आपले रिजर्वेशन्स करचे आनी 8 दिसां खातीर वेगवेगळ्यो मुवीज तांच्यांनी पळोवच्यो। वास्कोचे दीप विहार स्कूल आनी लागसारच्या वाठारांत बियोरींच्यो बाटल्यो जळीमळीक पातळ्यात। समाज वावुरपी शंकर पोळजीन शेनवारा ह्यो बाटल्यो उखल्ल्यो। ह्या प्रकारा वयल्यान शंकरान पालिकेचेर तिडक उक्तायल्या। ह्या प्रभागांतले नगरसेवक करतात कितें असो प्रश्नूय ताणें उपरासला। शाळा आनी भौशीक सुवातांचेर बियोरींच्यो बाटल्यो येताच कश्यो अशें तो विचारता।
तुम्ही आयज जे म्युनिसिपालिटीन लोक बसल्यात न्हू, बेजबाबदार लोक, तुम्ही बेजबाबदार लोक, तुमकां तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर ना कितें ती. अरे हांव कितली बॉब मारता. हो थंय म्युनिसिपालिटी कडेन काडलेले हे आतां रेनोवेट केलेले नाना बांदेकरान. हे तांकां सांगलेले आमी थंय जी न्यूसन्स जाला न्हू ते काड म्हणून. थंय बियरीचे बाटले सांगले आयकनात. हे खंय आसले खबर आहा? ते दीप विहार स्कूल आहा ते दीप विहार स्कुला कडेन. थंय आमचो क्रॉस आहा त्या क्रॉसा कडेन, MPT सिग्नल स्टेशना कडेन, शाळें कडेन बीन तुम्ही बियरीचे बाटले उडयता आनी म्युनिसिपालिटीचे डस्टबिनां ना थंयसर. म्युनिसिपालिटीन हेचेर दखल घेवपाक जाय, कावन्सिलरान दखल घेवपाक जाय. कावन्सिलर कितें करता? कावन्सिलर झग मारता. आयज आमी सोचपाचें उठ सूट. हे म्हाका एक सांग, आयज जेन्ना कावन्सिलर निवडून येता तेची जबाबदारी ती आपल्या वॉर्डान कितें चल्लां तें पळोवप. वयता थंय गार्बेज, वयता थंय हे बियरीचे बाटले, चल्लां कितें? पूण हांव ते हेच्या फुडें जे कलेक्शन करतलो न्हू सगळ्या म्युनिसिपालिटीच्या दारान हाडून दवरतलो. म्हाका पाचेच ना आतां. हेंची कर्म आनी आमी भोगपाचे. पयशे टॅक्स कलेक्ट करिनात. तुमचे कडेन वर्कर नाल्यार रिक्रूट करा मरे वर्कर ना जाल्यार. आयज वयता त्या वॉर्डान हे बाटले आहात. हे बाटले जर कलेक्ट करीत न्हू कोण करोडपती जातलो. इतले बाटले आहात हे. आयज चेअरपर्सनान आनी आमच्या लोकल MLA जे आहा कितें ते कॉन्स्टिट्युन्सीचे तेंच्यांनी हेच्या दखल घेवपाची गरज आहा. हे फुट्टकोत लोकांच्या पांयांक लागतात. बायलां बिलां ते वाटेन वॉकिंगाक वयता वॉर्ड नंबर 1 आनी सिग्नल स्टेशना कडेन. म्हाजी ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन हंबल रिक्वेस्ट, हेच्या फुडें आमी हे सोंसचे ना. तुमचो इगो तुमचे कडेन दवरा. नववी संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आनी आरोग्य एक्सपो 8 ते 11 डिसेंबराक पणजे जातलो. आयुर्वेदीक एक्सपो विशीं जागृताय करपा खातीर भलायकी सेवा संचालनालयान रिवना सांगे हांगा आउटरीच आयुर्वेदीक वैजकी शिबीर घडोवन हाडला. ह्या शिबिराक सगळ्या प्रकारचे आयुर्वेदीक दोतोर हाजीर आसतले. तशेंच शिबिराक हाजीर आशिल्ल्या लोकांक वखदां फुकट दितले. ह्या शिबिराक आयुर्वेदीक वखदांचे प्रदर्शनूय आसतले. तशेंच ह्या प्रदर्शनात आयुर्वेदाची नवी टॅक्नॉलॉजी लेगीत पळोवपाक मेळटली. विश्वभरातले लोक आयज गोंयांत 8 ते 11 डिसेंबर पर्यंत येवपाचे आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयुर्वेद हें आमचें शास्त्र आसा, आमच्या इंडियेचें शास्त्र आसा. आनी माननीय नरेंद्र मोदी जी ज्या पद्दतीन ह्या आयुर्वेद शास्त्राचें प्रमोशन उत्थान आनी उदरगत जावचें म्हणून ज्या पद्दतीन विश्वभर प्रयत्न करता ताचोच एक भाग म्हणून गोंयांत अशा प्रकारची आमकां ह्या वर्सा संदी मेळिल्ली आसा. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंतांनी उडून गोंयांत हाडलेले आसा. ह्या वर्साचे वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस हो वाराणसी किंवा अन्य खंयच्या राज्यांत जावपाचो शिमला युपी किंवा अन्य भागांत. पूण तो माननीय आमच्या मुख्यमंत्र्यान तो गोंयांत जावचो अशा प्रकारचो प्रयत्न करून आनी ही संदी जी आयज आमकां मेळिल्ली आसा. सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्यांनी अशा प्रकारचो कुंभ मेला जेका म्हणटा आमी. कुंभ मेला तुमकां खबर आसा प्रचंड गर्दी आसता, प्रचंड श्रद्धेन लोक वता त्या सायडीक. तशा प्रकारचो मोठो कुंभ मेला कसो आयुर्वेदाचो जगाचो कुंभ मेला हो गोंयांत 8 ते 11 डिसेंबर पर्यंत जावपाचो आसा. ह्या कॅम्पान कितें कितें आसतलें हेची थोडी म्हायती तुमकां दिता. थंय सगळ्या प्रकारचे आयुर्वेदीक स्पेशालिटी डॉक्टर्स आसतले, कन्सल्ट करतले आनी ते तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसीन दितले. म्हळ्यार आयुर्वेदान आसतले पाय फिस्टुलाचे स्पेशलायझेशन आसत सर्जरी, तेच्या नंतर मेंटल हेल्थाचे आसत, तेच्या नंतर अन्य जी ENT आसत, कान दोळे घसा अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे स्पेशलाइज OPD जे आसा ते डॉक्टर्स देशभराचे डॉक्टर्स आनी गोंयचे डॉक्टर्स ते आपले सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दितले. मेडिसिनी तुमकां थंय ते दितले. त्याच बरोबर एक मोठो एक्सपो आसतलो, थंय प्रदर्शनी आसतली. ज्या प्रदर्शनीन आयुर्वेद इंडस्ट्री आयुर्वेद वखदांची तयार जाता वेगवेगळ्या कंपनीची त्या सगळ्यांचे एक्झिबिशन थंय आसतलें. म्हळ्यार ती गोंयांत आसलेली सांगवी कंपनी आसा, तुमकां वेगवेगळ्या कंपनीचे लोगो दिल्ले आसा. ती वेगवेगळ्या कंपनीचे
गोयचे राजभवन हे देशांतले पयले राजभवन आसतले जंय बॉन्साय गार्डन साकारला। वाजान ल्हान झाड लावन ताचे मोठे झाड जावप म्हणल्यार बॉन्साय। बॉन्साय हो प्रकार जापनीज आसलो तरी ताचो सोद हो प्राचीन भारतीय आयुर्वेद तज्ञांनी लायला। हे खातीर गोयचे राज्यपाल PI श्रीधरन पिल्लय हाणें राजभवनांत पयलेच फावट ह्या गार्डनाची स्थापणूक केल्या। गोयच्या राजभवनातले हे बॉन्साय गार्डन हांगा येवप्यांचे आकर्षण थारला। राज्यपाल PI श्रीधरन पिल्लय हांणी ह्या गार्डनाची स्थापना केल्या। बॉन्साय हो शब्द जापानीज आसलो तरी लेगीत अशा प्रकारचे झाड तयार करपाचे पयले काम आयुर्वेद तज्ञांनी प्राचीन भारतात सुरू केल्ले। अशा झाडांच्या उद्यानांक वामन वृक्ष उद्यान म्हणटात। Bonsai garden, it is started in front of our Rajbhavan, and its name is also derived from Indian ethos and our Puranas and other our ancient texts. That Vamana Vriksha Kala Udyan. First time a Vamana Vriksha Kala Udyan started in any part of the country. In Rajbhavan also first time. So with a specific purpose we started it. Because bonsai is a term originated from not from India but from outside. Japan and China are concerned as they are doing the business of exporting this bonsai to other parts of the world. Actually, it is originated from India, and it was an art in India. That is why called Vamana Vriksha. Vamana Vriksha is short. Vamana Vriksha Kala, and we started Vamana Vriksha Kala Udyan. So through that process, when we had occasion to go through the original text, we found that this was started in India as a part of our medical system, Ayurveda and other systems. In port, we had the device of this short type of big trees. They are put in a pot and spread, and its Ayurvedic value, medicinal value was used by us. राजभवनातल्या या बॉन्साय गार्डनात वेगवेगळ्या तरेची 72 वखदी झाडां आसात। फुडारात हांगा आनिकूय झाडां हाडपाची मोख राज्यपालान दवरल्या। And from India, ancient Bharat, the Buddhist people, through Buddhist monks and people and its propagators, went to China and Japan and other places. Now China is exporting maximum according to my information, and Japan is also the same. Also, I am told that, I am not sure about it. Bonsai is originated from Japan, but the pioneer in this field, it is our own Bharat, and it's originated from Bharat. My idea is that the largest garden, I mean bonsai and all items are there. Different types of bonsai from other parts of the world, and this will become an attractive center of tourists, those who are interested in these types of things. चीन आणि जपान मधल्या बॉन्साय झाडांक सध्या मोठ्या प्रमाणात मागणी आसा। केरळ सारख्या राज्यात लेगीत व्हडा प्रमाणात बॉन्साय झाडांचो व्यवसाय करतात। ते खातीर आयुर्वेद आणि वनस्पती शास्त्रांच्या अभ्यासकांक खातीर हे गार्डन महत्वाचे थारला। वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। तशेंच फेसबुक पेज फॉलो करात। खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।